नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयल्यात बेलाबाई वास्को हांगासर आनी आमचो आयचो खेळ आमी खेळटली ती हांगासर आशिल्ल्या श्रीदेव खापरेश्वर ह्या देवळाच्या हॉलान. आयच्या भागान आमकां कितले नवीन टॅलंट्स पळोवपाक मेळटा आनी हांगासर आज कितली मजा येता ती आमकां थोड्याच वेळान पळोवपाक मेळटली. तर भितर वचया आनी खेळुया आमचो आयचो भाग. जरा हटकेच्या आयच्या भागात आमच्या दोनही टिमींचे मनापासून स्वागत. आमच्या बरोबर आसा टीम ए आणि टीम बी. पहिली ओळख करून घेऊया आमच्या कॅप्टनांची. टीम एची कॅप्टन नाव सांग. दामिनी तारी. कितें करता? सध्या घराकडे असता, पयलीं कामाक वयताले. ओके. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? सिंगींग, डान्सिंग. सिंगींग, डान्सिंग. आणि केन्ना परफॉर्मन्सीस बी दिला? खंय गेला? तशें आतां लग्न जाल्ल्याक दिवंक ना. ओके. खंयच्या टिमीची केन्ना कॅप्टन जाल्ली? ना. म्हणजे आज कॅप्टन जावन कशें दिसता? खूब खुशी मेळ्ळ्या. ओके. जिखपाचे चान्सेस कितले आसा तुजे टिमीक? पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स 100%. व्हेरी नायस. आणि टीम बीची कॅप्टन नाव सांग. शिल्पा मंदार नाईक. कितें करता तुमी? हांव नर्सरी टीचर. ओके. नर्सरी टीचर. सो भुरग्यां बरोबर खूब आवडटा. तांच्या बरोबर सिंगींग, डान्सिंग सगळें करता. तुका कितें आवडटा करपाक? म्हाका सिंगींग आनी मेन पेंटींग. अरे वा. सिंगींग आणि पेंटिंग. दोन सिंगरां आसा आमच्या बरोबर. सो म्हाका दिसता कार्यक्रमाची सुरवात आमी एक ल्हान ल्हानशी सॉंग दोगांचे आयकून करूं शकता. सो कितें म्हणून दाखोवं शकता आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर? हमको भी है यकीन, तुमको भी है यकीन, हो रहा है जुदा दोनों का कारवां, दूर होगे तुम मुझसे जिंदगी भर यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. खरेंच खूब सुंदर. आणि आमी ह्या कॅप्टनाचो सिंगींग टॅलंट पळयलो. थोड्याच वेळान आमकां डान्सिंग टॅलंटूय पळोवपाक मेळटलो. तर पळोवया की आमची दुसरी सिंगर जी हांगासर आसा ती कितली टॅलंटेड आसा ती. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके न हम, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी के इतने पास हो कि हमसे दूर जाओगे. खूपच सुंदर. आणि आमची दोन्ही जी कॅप्टन आसा ती खरेंच खूब टॅलंटेड आसा. इतले सुंदर आवाज आसा तेंचो. आणि आय एम शुअर की ती क्वेश्चनांची आन्सरां अशी दितली सामकी चुटकियो बी अशी. पण तांकां चुटकी वाजोवपाची ना, तांकां वाजोवपाक जाय क्लॅप. कित्याक क्लॅप आसता आमचो बजर. आणि फुगड्यांचो रावंड आमचो आमी सुरवात करता. खेळुया आमचो फुगड्यांचो रावंड. ओके. सो कॅप्टन दोन्ही रेडी. तुमचो बजर आसा, क्लॅप. सगळ्यांत पयलीं कोण क्लॅप करतली तिका आमी प्रश्न विचारतली. रेडी? भारताचे पंतप्रधान कोण किंवा प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओके. हांगा पयलीं क्लॅप केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. उत्तर दिला नरेंद्र मोदी. आणि उत्तर सारकें आसा. टीम एन आपलो अकाउंट ओपन केला आणि टीम एच्या कॅप्टनाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. तुका प्रश्न हो. महाभारतान श्री कृष्णान गीतेचे ज्ञान कोणाक दिल्लें? गीता कोणाक वाचून दाखयल्ली रादर? उत्तर तुवेंनूच दिवपाक जाय. अर्जुन. उत्तर दिला अर्जुन. उत्तर सारकें आसा. ती शुअर नाशिल्ली एक्चुअली, पण खंय तरी गॅसवर्क केलो आणि उत्तर दिलें तिणें. आणि तिचो अर्जुनाक करतालो. ओके. आणि गॅसवर्क तिचो सारको आशिल्लो आणि तांकां मेळटा
पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रश्न फुडल्या पार्टिसिपंटाक. सध्या जाल्ले आहा तुमचे 400 रुपया. डायमंड सिटी भारतांतलो खंयचो शहराक पूर आणि उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? उत्तर चुकला. उत्तर आसा सुरत. आणि कॅप्टनाक आतां आमी प्रश्न विचारची न्ही, तांकां दिवया आमचो टास्क, डान्सिंग टास्क. ओके, ती सामकी रेडी आसा डान्स करपाक. केन्ना आपयता काय पळयतली. ओके, सो जी कॅप्टन सगळ्यांक बरो डान्स करतली तिजे कडेन वतलो कॅश. ओके, सो पळोवया खंयची कॅप्टन आपल्या टिमी खातीर कॅश. नो डाऊट की दोन्ही आमची जी कॅप्टन आहेत त्यांनी खरेच खूप सुंदर डान्स केला. त्याकडे दोघांसाठी आम्ही टाळ्यो पयली दिवया. आणि कळटा की दोघांक डान्स करपाची बरीच उमेद आशिल्ली. फक्त संद केन्ना मेळटा ती वाट पळयताली आनी तांकां संद मेळ्ळी ती. आणि डान्स बरो जाल्लो आसा. डिसिजन आमचें खूब टफ जालां आमकां, पण डिसिजन आमकां करपाकूच जाय. आनी डिसायड आमी केला की प्रायज वता तो टीम एच्या कॅप्टनाक. सो परत एक फावटी टीम ए कडेन वता. पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आणि तुमचे जाल्ले आसा आतां 600 रुपया. आणि प्रश्न वता तुमकां. कलकत्ता शहराचे नवीन नाव कितें? कोलकाता. उत्तर दिला कोलकाता आणि उत्तर सारकें आसा. परत एक फावटी टीम ए कडेन वता. 200 रुपया जे दिल्ले आसा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांच्यानी. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटा कडेन. राजस्थानचे कॅपिटल कितें? तुका आनी खंयच्यान उत्तरां मेळची ना, तुकाच दिवची पडटली. फाटल्यान पळोवं नाका. उत्तर तांकां येना. तुमचे पैकी कोणाक खबर आसा? जयपूर. उत्तर दिला जयपूर आणि उत्तर सारकें आसा. टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केला आणि टीम बीक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले कितले रुपया? 800 रुपया. ते वता टीम बी कडेन. आणि फुडलो प्रश्न तुमकां. दबंग पिक्चरान सलमान खानचे नाव आशिल्लें, कॅरेक्टर आशिल्लो, तें नाव कितें? पिक्चरां पळयना, आवडना ती पळोवप आनी विसरप मागीर. ओके, तांकां उत्तर येना. तुमकां येता पासा पैकी कोणाक? जय. उत्तर चुकला. ऑडियन्सान विचारया आमी. उत्तर दिला चुलबुल पांडे. उत्तर सारकें आसा. तुमचें नाव कितें? ओके, आणि उषा पाटील हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आतां गेल्ले पयशे सगळे हेवटेन हाडपाक चान्स आसा तुमकां. ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय. आळशी उठूंक प्रॉम्प्ट करनाका. हांगा कोण? कॅप्टनाक उत्तर येना. टिमा पैकी कोणाक खबर आसा? आळशी उठून शिमरे शिकू. आळशी उठूंक शिमरे शिकूंक सारकें उत्तर. टीम एच्या कॅप्टनान जरी प्रायज घेतलो ना, टीम एच्या पार्टिसिपंटान हांगासर घेतिल्लो आसा आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले कितले? 1000 रुपया. ते वता टीम ए कडेन. ताळयो तरी
ओके, पुढलो प्रश्न तुमका तुमच्या काकाच्या चल्याच्या बायलेच्या मायची नणन तुमची कोण लागतली? परत एक फावटी सांगता, तुमच्या काकाच्या चल्याच्या बायलेच्या मायची नणन तुमची कोण लागतली? तांकांच विचारला प्रश्न. तांकां उत्तर येना. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? नणन काकाच्या चल्याच्या बायलेच्या उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? ओके, हेचें उत्तर आसा आत्या. आणि हे कशे ते जुळ्यात तुमी घरा वचून. आणि परत एक फावटी कॅप्टनान फुडें येयात. आणि हो आसा आमच्या फुगटेच्या रावंडांचो शेवटचो प्रश्न. सध्या टीम ए कडेन आसा 1200 रुपया. जर कॅप्टनान उत्तर सारकें दिलें जाल्यार तुमचे जातले 1400 रुपया. आणि जर हेंच्यांनी जाल्यार हेंचे जातले 1400 रुपया. आणि जर दोगांयकूय येना, आमच्या ऑडियन्सान जर कोणी उत्तर दिलें आनी दोनी कॅप्टनाक सपोज येना जाल्यार हांगासर आशिल्ले 1200 रुपया तेजो अर्दो वांटो वतलो टीम बी कडेन. ओके, सो सारको आयका प्रश्न. अमर जवान ज्योती भारतान खंय आसा? न्यू दिल्ली. उत्तर दिला न्यू दिल्ली. आणि उत्तर सारकें आसा. सो टीम बीन फायनली शेवटच्या बॉलाक हांगा सारको डायरेक्ट सिक्सर मारिल्लो आसा. आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 1200 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो टीम बीक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट पोंडा हांचे कडल्यान 1400 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. प्रश्नांची उतरां सगळीं येतालीं, पण आयत्या टायमाचेर ती सुचना. हे सगळ्यांच्या मनात आतां चल्लां आसतलें. अशें खूब कितें कितें प्रश्न चल्ला आसतले तेंच्या मनात. ताका लागून एक ल्हानसो ब्रेक सगळ्यांकूच जाय. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda, Pen Aroma. विसव उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आणि आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आणि हो रावंड आसा आमचो खेळ एका मिनटाचो. आयचो टास्क आसा, तुमी हांगा पळोवंक शकता म्हाजे कडेन हांगा स्ट्रॉ आसा. आणि स्ट्रॉ सगळो हांगासर हांव स्प्रेड करतलें. तुमकां एका मिनटाच्या टायमान जी पार्टिसिपंट हांगा येतली तेंच्यांनी मॅक्सिमम स्ट्रॉ तकलेन लावपाक जाय, एक हात यूज करून. ओके, आणि जी पार्टिसिपंट हांगा येतली तातूंतल्यान मॅक्सिमम कोण लायता स्ट्रॉ ह्यो तकलेक ती जातली ह्या रावंडची विनर. नांव कितें तुमचें? ओके, रेडी? स्टार्ट. स्टॉप. ॲक्च्युली पळय कितले बरे दिसता ते. ताजे कडल्यान ॲक्च्युली डान्स करून घेवंक शकता न्ही हेजेर. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. आता आमची फुडली पार्टिसिपंट पळोवया कितल्यो स्टॉल लायता तकलेक ते. तिने आदींच तकलेक खूब कितें कितें लायिल्लें आसा हांगासर. बरी फातिमाळा बरे हांगासर तिने खुबशी कितें कितें करून आयला ती आमच्या खातीर. आणि खरेंच इतली बरी न्हेसयला तिका खरेंच ताळयो फावो जाता फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि नांव सांगा तुमचें? गीता कांबळी. गीता कांबळी. रेडी तुमी? स्टार्ट. 2 3 4 5 स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 रेडी स्टार्ट. स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 ती धरून 30. सो 25 आसा 30 आसा आणि 33 आसा. शेवटची पार्टिसिपंट. ताळ्यो ताळ्यो त्यांच्या खातीर. स्टॉप. वाव खरंच हे काय बरे लायला न्ही. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. आमची ह्या राऊंडची विनर जाता. नाव सांगा मी म्हणल्यान तिचे. खेळ एका मिनटाचो हाची विनर जाता गीता कांबळी आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हाचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. म्हणजे खेळटा खूब फावटी खेळ. फर्स्ट येता आं? गेल्ले कडेन फर्स्ट येता गेल्ले कडेन फर्स्ट येता. सगळ्यांक खबर आहा हांकां. तूं अशीच न्हेसोन वता आसतली बरी. म्हणजे सगळ्यांचें लक्ष आनी खंयच ना फक्त हिजेरूच. कितले कितले गेम खेळूनी कितले पॉयंट्स घेवनी पण लक्ष हिजेर. परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो. खरेंच तुजे इतली उमेद आहा तें पळोवन खरेंच बरें दिसता. खेळ एका मिनटाचो ह्या राऊंडा उपरांत आतां खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आसता आमचो उलय उलय नॉन स्टॉप उलय. आणि उलोवपाक हांगा सगळ्यांक चड एक्सपर्ट आसा ती हांगासर 2 पार्टिसिपंट आसा ती. नांव सांग तुजें. माझे नाव अंकिता अनिल सातार्डेकर. आनी तुमचें. सुजाता कोरगांवकर. ती खूब उलयतात खंय आनी तांकां आतां मायक घेवन हांगासर उलोवपाची संद मेळ्ळा. सो ती सारकी खूब खूश आसात खंय. सो पळय ह्या खुशीन ती खंयचो शब्द काडटा आनी कितली फ्लुएंटली उलयता ती. तांकां 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी ती इजिली करूं शकता. ताका टॉपीक आयला गृह आधार. सो म्हाका दिसता सगळ्या पळय बायलो कशें हांसल्यो पळयात गृह आधार टॉपीक येना फुडें. सो अंकिता उलोवंक शकता बऱ्यापैकी. रेडी स्टार्ट. म्हाका जो टॉपीक आयला तो ग्रह आधार. ग्रह आधार म्हटल्यार सगळ्यांक बायलांक खबर आसा ग्रह आधाराचे काय ते पेन्शन घेतात. ग्रह आधार मेळप म्हणजे बायलांक खूब खुशी. ग्रह आधारा खातीर बायलां आपले स्वलंब करूं शकता. ग्रह आधाराक लागून बायलां खंय ताट मानीन भायर सरूं शकता. ग्रह आधार मेळटा म्हणून बायलां आपल्याक 2 वस्ती करूं शकता. ग्रह आधार मेळटा म्हणून बायलां आपल्या भुरग्यांक खूब कितें शिकोवंक शकता. ग्रह आधाराचेर बायलां खंय फुडें सरून आपले कितें बिझनेस करूं शकता. ग्रह आधाराक लागून बायलां घोवाक आपल्या तेंको दिवं शकता. ग्रह आधाराक लागून घरान 2 एक्स्ट्रा कितें सामान घेवंक शकता. ग्रह आधार मेळटा म्हणून बायलां खूब खुशी येता सरकाराचेर आनी सरकाराक ती खूब धन्यवाद दिता ग्रह आधाराक लागून. ग्रह आधारा खातीर परत म्हाज्या कडल्यानूय एकदां सरकाराक धन्यवाद. ग्रह आधार मेळटा म्हणून बायलां नवे नवे साडयो घेवंक शकता. ग्रह आधार मेळटा म्हणून बायलां बरी पॉश फिरतात. अंकिता नॉन स्टॉप उलयल्ले आसा. इनफॅक्ट इतली नॉन स्टॉप उलयले खरंच सुद्दां येवपाक लागली ताका. सो आमची नेक्स्ट पार्टिसिपंट पळोवया कितली फ्लुएंटली उलयता ती. तुमची टॉपीक आसा पावस. स्टार्ट. आतां ह्या पावसाच्या दिसांनी आमकां खूब बरें खुशी येता आनीक गरमेचे दीस म्हळ्यार आमकां खूब बोरींग जाता आनी पावस आयलोकूच आमकां थंडाय मेळटा आनीक पावसाच्या दिसांनी आमकां मजा येता. आनीक पावसाळो म्हळ्यार हो एक बरो एक उमेदीचो एक
बरें एक हें अशें आनीक तो आमकां पावसाळ्यान आमकां बरें आमकां एक उमेदीन आमचो दीस वयतात आनी थंडाय मेळटा आनी जायते आमकां बायलांक आमी पावसाळ्यान पीक काडटात जायतीं आनी बरें ते पावसाळ्यान आनीक जायते पावसाळ्यान कितें कितें करतात आनीक शेतकार शेत पिकयतात आनीक बरें बरें रोयतात पीक काडतात आनीक पावस हो आमकां गरजेचो आसा आनीक पावसान आमी बरें आमकां थंडाय मेळटा आनीक आमचें आरोग्य बरें सुदारता आनीक भुरगीं आमची पावसान बरीं खेळटात. पावस भायर पडटा एक्चुली आनी हांगासर ही पावसा बद्दल उलयता. इतली उमेद आसली तोंडाची तुज्या, त्या उमेदी खातीर पयलीं क्लॅप करुया आमी. दोनूय पार्टिसिपंट जे आशिल्ली तेंच्यांनी नॉन स्टॉप उलयला पण आमचे एक कंडिशन आशिल्लें चडान चड फावटी तो शब्द येवपाक जाय आनी मॅक्सिमम शब्दाचो उच्चार केला तो अंकितान. उले उले नॉन स्टॉप उले हाजे विनर जाता अंकिता आनी अंकिताक मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्कायलॉन हाचे कडल्यान हो फूड वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. म्हाका दिसता उलोवन उलोवन आनी हांगासर प्रॉम्प्टिंग करून करून सगळीं जाण थकलेली आसा. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. Pride of Ponda, Pen Aroma. विसाव उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावट स्वागत आनी आमी खेळुया आतां आमचो फुडलो रावंड जो आसता झटपट फटाफट रावंड. आनी आयच्या भागांतलो टंग ट्विस्टर आसा तो चुहा चुहिया चीज चूस चूस के खा गए. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गए. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गई. चूहा चूहिया चीज चीज चूस के खा गए. चूहा चूहिया चीज चीज चूस चूस के खा गई. चूहा चूहिया चूस चूस के खा गई. चूहा चिलिया चूस चीज चीज के खा गई. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गई. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गए. 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 हिया चीज चूस चूस के खा गए. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गए. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गए. चूहा चूहिया. व्हेरी वेल ट्रायड. नेक्स्ट. चूहा चिड़िया चीज चूस चूस के खा गई. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गए. 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 चूहा चूहिया चीज. चूहा चूहिया चीज. चूहा चूहिया चीज चूस चूस के खा गए. 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 चूहिया चीज चूस चूस के खा गए. झटपट फटाफट रावंडचे विनर थारता. नाव सांग तुमचें. संजना नायक आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्कायलॉन हाचे कडल्यान फूड वाउचर. आनी आतां वेळ जाल्लो आसा आमच्या आयच्या भागांतलो फायनल रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड. आनी चक दे रावंडची आमची आयची गेम कितें आसा ती तुमकां थोड्याच वेळान कळटली. चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर 2 टिम्स आमचे राविल्ले आसा. हांगा 7 पार्टिसिपंट आसा. हांगा 7 पार्टिसिपंट आसा आनी आमच्या पार्टिसिपंटाक आमी दिला हॅट.
पासिंग द पार्सल ही गेम तुम्ही खूप फाटी पळयला आसली, पासिंग द हॅट ही गेम पळयला आसली, पण ही गेम मातशी हटके आसा. हांगासर आमी पार्टिसिपंटाक कॅप दिला, हॅट दिला हांगासर, ती वतली हॅट आनी आपल्याक जाय ते तकलेचेर घालतली ती. कोणाय कडेन घालूं शकता तुमी, ह्या टिमीन किंवा हांगासर तुम्ही फक्त हॅट्स पास करत रावपाचे, कोणाचेरूय पास करूं शकता. जेच्या तकलेचेर हॅट आसा आनी जर थंय म्युजीक थांबली जाल्यार ती पार्टिसिपंट आवट जातली. ओके, गेम कळ्ळी? सुरवात करूया. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा, पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्कायलॉन हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. ओके, सो ऑल द बेस्ट तुमकां. रेडी? म्युजीक. I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the bum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. With a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. Up on the bum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me. Bum, diggy diggy bum bum. Out, out, he out. Red, red out. Red out. You got me like crazy, that you calling me. आजच्या भागातल्या चक दे राऊंडची विनर ठरता श्वेता हळनकर आणि ताका मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा, पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्कायलॉन हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. बेलाबाई वास्को हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच पळया तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. आणि जी विनर जातली तांकां कितें चल्ला लक्ष दवरता मरे. फुडल्या भागात रोखडीच मेळया तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो. म्हाजो फुग्या घे आनी फोटो काडा. खंय आसा म्हजो मोबायल? डिसायड तुमकां करचें पडटलें. पयलींच सांगता